नाही रे पळोवपाक. नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां खबरो विस्तारान. जेडीयू फुडारी राजीव रंजन प्रसाद हांणी आरजेडी डीजीएमएम गठबंधनाचेर खर उतरांनी टिका केल्या. तांणी झारखंडात आरजेडीच्या राजकारणाचेर उदाहरण दिवन गठबंधनाचेर प्रश्न केला. बिहार के चुनाव का असर झारखंड के गठबंधन पर भी दिखने जा रहा है. नेता बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है. अभी तक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी चुनावी सभाओं में बाहर नहीं निकले हैं. मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन राहुल गांधी की अभी तक स्वीकृति उनके चेहरे पर नहीं है. तो बिखरा हुआ गठबंधन, न नेता तय है और न ही मुद्दे तय है. चुनाव अभियान में भी पूरी तरह से जो ढीलापन है वो अब दिखने लगा है. भाजपा फुडारी शाहनवाज हुसैन हांणी महागठबंधनात फूट पडिल्ल्याचें सांगलें. आरजेडी आनी काँग्रेसीचे फुडारी एकामेका आड मैदानात देंवल्यात अशें तांणी म्हळें. महागठबंधन में महाफूट हो गई है. किसी का कोई तालमेल नहीं है. राहुल गांधी जब से घुसपैठ बचाओ यात्रा छोड़ के कोलंबिया गए तब से उनका आता पता नहीं है. राजद में इस बात का गुस्सा है कि कांग्रेस ने, जिसका कोई वजूद बिहार में नहीं है, उसने राहुल गांधी की यात्रा के आड़ में तेजस्वी यादव को दबा दिया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया. इसको लेकर राजद के कार्यकर्ता कांग्रेस के सीट पर उनको सबक सिखाने को तैयार है. ये लोग भारी दबाव में हैं. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है. क्रैक्स आ गया है और जो खाई राजद और कांग्रेस के बीच में बन गई है वो पटने वाली नहीं है. मया बेगीनूच पशु वैजकीय सेवा केंद्र स्थापन करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. सातेरी दूध उत्पादन केंद्र मयेच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. वेगवेगळ्या येवजण्यां वरवीं शेतकी वेवसायाक सरकार सदांच तेंको दिता अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें. सुरुवात केली. आपल्या गावात असलेली पडीक जमीन आपूण लागवडी खाली हाडटलो जाल्यार म्हाका दिसता हे पॉसिबल आसा आणि ताका लागून सरकाराचो तेंको ज्या पद्दतीत जाय हांवें सांगपाची गरज ना. कारण आमच्या WRD मिनिस्टरांनी सांगलां, पेमेंट सिटींनी उलयता आसतना सांगलां, जावं ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जावं ते वेटरनरी डिपार्टमेंट, जावं ते WRD डिपार्टमेंट, ह्या सगळ्यांच्या मार्फत तेंको तांकां मेळटलो. पण फुडाकार आमच्या तरणाट्यांनी घेवपाची गरज आसा. तांच्यांनी तो घेवचो अशें म्हाका दिसता. आनी जर घेतलो जाल्यारूच आमी जें म्हणटा की गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. एग्रीकल्चर सेक्टरांत, डेरी सेक्टरांत, हॉर्टिकल्चर सेक्टरांत जाता ना म्हणना,
ऑफकोर्स खूप मोठ्या प्रमाणात लोक या व्यवसायाकडे वळपाक लागल्या. अजूनही मोठ्या प्रमाणात डिमांड आसा, तांच्यांनी येवचें, कारण आमची डिमांड ही डे बाय डे वाडत आसा. यावेळी हाजीर आशिल्ले उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी शेतकी वेवसायाच्या विकासाचो तरणाट्यांनी विचार करचो असो उलो मारलो. जातली जर जायत जे आमची भावना अंतर्मन आसा आमच्या मुख्यमंत्र्यांची, एकच विषय आम्ही प्रामुख्यान व्हरचो पडटलो आनी तो विषय म्हटल्यार आमचो शेती वेवसाय. आमचो शेती वेवसाय आनी शेतीक एलायड जितले म्हणून एक्टिविटी आसात त्यो सगळ्यो एक्टिविटी आमी मुखार व्हरच्यो पडटल्यो. आसा ते 10,000, 15,000, 20,000 भुरगे फक्त म्हणपाक लागले जर जात की म्हाका सरकारी नोकरी, म्हाका सरकारी नोकरी, म्हाका सरकारी नोकरी. लक्षात घेयात तातूंत भितर कुटुंब जे आसा पळय न्ही, हे कुटुंब फाटीं उरतलें. कारण सगळ्याक सरकारी नोकरी जी म्हणटा पळय न्ही ती शक्यच ना, पूण सगळ्याक व्यवसाय जो म्हणटा पळय न्ही तो शक्य आसा, आनी तो म्हटल्यार शेतीच्या माध्यमांतल्यान. हांवें थारायलें आसा, सुदैवान म्हजे कडेन फाटल्या 3.5 वर्सांक WRD डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तातूंत भरपूर उदक आसा, उदकाची आमी नियोजन बरें केल्लें आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार हांवें थारायलें आसा की म्हजे जे इंजिनियर्स आसात, म्हजे जो सरकारी कर्मचारी आसा, जवळ जवळ 200 पयर घेतल्या आमी नवीन, त्या सगळ्यांच्या माध्यमांतून थारायलां की 10,000 हेक्टर, लक्षात घेयात, आंकडो परत सांगता हांव, 10,000 हेक्टर जमीन नॉर्थ गोवा आनी साउथ गोवा आमी विकसीत करपाक थारायल्लें आसा. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी 30 नरकासुरा विशीं केल्ल्या वक्तव्याचेर उलयतना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी लोकांक कोण नरकासूर आनी कोण देवभक्त हे सामके खबर आसा अशें सांगलें. सगळ्या गोंयचे जनतेक खबर आसा कोण नरकासूर आनी कोण देवाचे भक्त ते. तेन्ना हांवें ताचेर उलोवन कित्याक विटाळ हाडचो. आयज बरें दिसता. जे कोण नरकासूर आसा ते नरकासुरा रातचे जागे जाता आनी दुसरे दीस सकाळच्यान आमचे म्हणजे जे आमी देवाक मानतात, श्री कृष्णाक मानतात, तांचो सण सुरू जाता. तो आमचो सण सुरू जाला. गोंय बार धनी संघटनेच्या वांगड्यांनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांची भेट घेवन तांच्यो समस्या मांडल्यो. 2012 सावन खणी बंद जाल्ल्यान ताचो परिणाम बार्ज वेवसायाचेर जाला. 450 बार्जी वयल्यान आतां कांय मोजक्योच बार्जी उरल्यात ते विशीं मंत्र्यांकडेन आपल्यो समस्या मांडपाक आयिल्ले आनी मंत्र्यांनी त्यो बरे तरेन आयकून घेतिल्ल्यान तांणी समाधान उक्तायलें. आम्ही विनंती केल्या की तांच्या थ्रू मायनिंग मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कडेन आनी सरकाराक आमी एक थँक्यू म्हणपाक की आमकां बार्ज योजनान 2012 पासून अजून पर्यंत आतां जे आसा जे 450 बार्जी आशिल्ल्यो त्यो आतां थोड्यो तरी बार्जी आसा. एक आमी जिवंत आसा सरकारा मुळे बार्ज इंडस्ट्री आनी एक स्मॉल कितें प्रॉब्लेम आशिल्ले ते कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा थ्रू सॉल्व जावचे अशें म्हणून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आमी आनी डायरेक्टर ऑफ मायन्स अशें सगळें मेळपाक आयिल्ले. एग्जाम्पल ड्रेजिंग आसा, फॉर एग्जाम्पल आमचो रेट्स आसात, फॉर एग्जाम्पल आमकां मायनिंग चालू जाल्या उपरांत धंदो चड मेळपाक जायो, दुसरे VTS बरोबर चलनात ते चलपाक जाय, ते तांकां रिपेरींग करपाक जाय, अशें बारीक. आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन जे कितें आमचे स्कील डेव्हलपमेंट वर्कर आसा तांकां करपा खातीर ब्रिटनाक ट्रेनिंग दिवपा खातीर आतां ब्रिटनाक अपग्रेडेशन करपाचें आसा, बरें स्कूल जावपाचें आसा, सरकार बरें काम करत आसा. सो सरकाराक आमी इंडस्ट्री सपोर्ट करतले तेन्ना आमकांय सपोर्ट मेळटलो न्ही. सो हे बारीक पॉयंट आशिल्ले ते सगळे दिगंबर बाबान बरे भाशेन आयकून घेतल्या. खरेंच बरें दिसलें आमकां. शेतकरी प्रोड्युसर सोसायटी कोरगांव हांगा भात कापणी आनी भात मळणी यंत्राच्या कामाची सुरवात पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार उलयतना शेतकऱ्यांनी फायद्या खातीर आधुनीक तंत्रज्ञानाच्या वापराचेर तांणी भर दिलो. ह्या शेतकरी प्रोड्युसर सोसायटीचे चेअरमॅन उदय प्रभुदेसाय, थळावे पंच देविदास नागवेकार, राहुल भगत आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या यंत्राच्या मजतीन शेतकऱ्यांक तांच्या शेतांतली भात कापणी आनी मळणीच्या कामात मजत जातली ताची माहिती तांकां ह्या वेळार दिली. तांकां हें करता पळय गव्हर्मेंट, तेन्ना गव्हर्मेंटान आपूण तांकां फ्री दिवचे अशें म्हणून हांवें ते एसेंब्लीन तेन्ना विशय काडलेलो. पूण गव्हर्मेंट तेजी हें ट्राय चालू आसा, तेका लागून ह्या फावटी हांवें विचार केलो कित्याक तांकां खंय तरी बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवचो. कित्याक ह्या फावटी ताका सपोर्ट दिलो जाल्यार फुडल्या वर्सा लोक विचार करतलो कित्याक फुडल्या वर्सा आनीक करपाक. कित्याक तशें आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.